कार फाटले भाजपा सरकार 5 वर्सां आनी आयचे सरकार ही टोटली दुर्लक्ष करतात आणि शिक्षण म्हणटा त्या विशयाक महत्वच दिनात असो एक पुरावो आज हांव तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां। प्रगत राष्ट्रांनी किंवा प्रगत देशांनी अन्न वस्त्र निवारा हें जातकच पयलीं येता तें भलायकी आरोग्य आनी शिक्षण मनशाचे विकासाक। म्हणटकच अन्न वस्त्र निवारा ह्या हो प्रश्न सुटलो, रोटी कपडा मकान हो प्रश्न सुट्टकच पयलीं येतात ते प्रश्न आरोग्य शिक्षण, कारण त्या शिवाय मनशाचो विकास जायना। त्या शिक्षणा सारक्या म्हत्वाच्या विशयाकच सरकार म्हत्व दिना, अजिबात म्हत्व दिना। ह्या फाटलीं 5 वर्सां आमी पळयलें। फाटलीं 5 वर्सांत कशें पळयलें, सतत शिक्षण खातें 5 वर्सां मुख्यमंत्र्या कडेन उरलें। पयलीं 2.5 वर्सां मनोहर पर्रीकार, मागीरची 2.5 वर्सां लक्ष्मीकांत पार्सेकार। आतां मुख्यमंत्र्या कडेन घर खातें, वित्त खातें आनी कसलें खातें अशीं कितली अनेक खातीं आसतकच शिक्षणा सारके खात्या कडेन जाचे कडेन कितलेशे प्रश्न आसात, ज्या खात्यांत कितलेशें करपाची गरज आसा त्या खात्या कडेन लक्ष दिवपाक वेळ आनी शक्ती कोणाची पावणेच शक्य ना। म्हणटकच हें घडलें, 5 वर्सां हें लुकसाण जालें, ताका लागून सगळे प्रश्न तशे आसात, एक प्रश्न सुटूंक ना। ऑन द कॉन्ट्ररी प्रश्न वाडल्यात। आतां पळयात, सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडूंक लागल्यात, कारण एक शिक्षकी शाळा लोकांक समाधान दिनात आनी वातावरणय थंयचें योग्य नासता। हायर सेकंडरी सरकाराची विद्यालयांचो रिजल्ट पोरूं परस 12% देंवला। एकाय सरकारी कॉलेजाक पूर्ण वेळ रेग्युलर प्रिंसिपल ना। म्हणटा अशे तरेन जर सरकार शिक्षणा कडेन खेळूंक लागलें जाल्यार दोन परिणाम जावंक शकतात। एक, सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडटात, त्याच प्रमाणे हायर सेकंडरी एक दीस बंद पडटल्यो आनी त्याच प्रमाणे सरकारी कॉलेजांय बंद पडटलीं। लोकांचो सरकारा वेलो विश्वास वतलो शिक्षणाच्या बाबतींत। दुसरी परिस्थिती अशी की जे लोक सरकारी शाळांनी शिकतात ते फाटीं उरतले, कारण थंयची परिस्थिती वायट आसा, शिक्षण योग्य मेळपाची परिस्थिती ना। म्हणटकच हें लुकसाण फाटलीं 5 वर्सां जालां। आतां पळयात परिस्थिती आयची। 21 एप्रिलाक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राजपत्र आयलां आनी तातूंत 12 मंत्र्यांक खंयची खातीं वांटल्यांत तीं दिल्यात। 26 खातीं वांटल्यांत आज पर्यंत, 26 खातीं। ह्या 26 खात्यांतलीं 5 खातीं जी हांगा लिस्ट केल्यांत ती मुख्यमंत्र्या कडेन आसा। एक रायडर आसा। ही 26 खातीं वांटल्यांत न्ही, त्या खात्यांत नंतर एनी अदर डिपार्टमेंट और सब्जेक्ट नॉट मेन्शन्ड इन दिस नोटिफिकेशन शॅल बी लुक्ड आफ्टर बाय द चीफ मिनिस्टर। जावंक ना आनी करपाची गरज आसा तें फॉर एग्जाम्पल सरकारी शाळा बंद पडटात। सरकारी शाळा कित्याक बंद पडटात हाजो अभ्यास जावन ताचेर उपाय जावंक जाय। एक शिक्षकी शाळा, एक शिक्षक वेगळे विशय 4 इयत्तांक शिकयता, हें जगांत खंय घडटशें दिसना। आफ्रिकेंत पसून घडये घडना। गोवा सुरक्षा मंच, भारतीय भाषा सुरक्षा मंच will back it, but the decisions are going to be taken by the Goa Suraksha Manch. The best persons would have been the office bearers of the Goa Suraksha Manch. They have done this analysis. No. We formed that party, but then we left it to them. 26 एप्रिलाक आम्ही माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्या ऑफिसान 2 स्वतंत्र मागणीपत्रां किंवा निवेदनां आमी दिलीं। ती मागणीपत्रां एक जें आसा तें टप्प्यान बाय स्टेजीस इंग्लीश ग्रँट बंद करपाची पयली स्टेज जी आसा, पयली आतां स्टँडर्ड फर्स्ट, ताका पयली हें स्टेप सुरू करची आतां ह्या एकाडेमीक इयरान अशें म्हणून एक दिलां आमी। म्हणजे ती आमची मुख्य मागणी, प्रिंसिपल मागणी। आनी दुसरें आमी जें निवेदन दिलां ते 9 गजाली आमी थंय सरकार मुखार मांडल्या। जी प्रॉमिजां भारतीय जनता पार्टीच्या गव्हर्मेंटान पयलीं मनोहर पर्रीकारांनी
दिल्ली सुरवातीक ते मुख्यमंत्री आसतना 2012 तातूंतले एकूय पाळणें गेले ना. नॉट ए सिंगल वन इज इम्प्लिमेंटेड.